माधोळच्या म्हाळसा नारायणी देवीचे जात्रेक आयतारच्यान सुरवात जाल्या। 20 तारखेर महारथानुष्ठान हे जात्रेक सुरवात जाल्ली। शेनवारा ही जात्रा सोंपतली। गोंय तशेंच महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान व्हड संख्येन भाविक हे जात्रेक हजेरी लायतले। माघ पंचम आनी षष्ठी ह्या 3 दिसांक व्हडलो ब्रह्म रथोत्सव जाता। ह्या रथोत्सवाक शेकड्यांनी लोक येतात। रथाक केळ्यांचे घड, नाल्लाच्यो पिणयो आनी फुलांनी बरो सजयतात। दरवर्षीप्रमाणे माघ वद्य चतुर्थी ते दशमी पर्यंत हांगा म्हाळशेचो जत्रोत्सवाचो कार्यक्रम आसता। कर्नाटका, महाराष्ट्रा, गोंयच्या सगळे लोक हांगा येवन देवा कडेन मागणी मागपा खातीर मुद्दाम येतात। माघ वद्य चतुर्थी, पंचमी आनी षष्ठी हे 3 दिसाक आमगेलो व्हडलो ब्रह्मरथोत्सवाचो कार्यक्रम आसता। आनी ते दिवसाक पंचमी दिसाक आमी ब्रह्मरथोत्सवाक देवाक बसयतात। सांगपाचो उद्देश असो आसा की ते ब्रह्मरथोत्सवान जे देवाचेर देव बसता तेन्ना तो मागता तें दिता अशें शास्त्र म्हणटा। ते खातीर कित्येक लोक जे पळय आसा कर्नाटका, महाराष्ट्रा किंवा गोंयच्यान येवन देवा कडेन आपली मागणी मागत आसतात। हे चतुर्थी, पंचमी आनी षष्ठी अशे 3 दिसाचो कार्यक्रम हो रथाचो आगम तंत्र आसा।